भारतीय जनता पार्टी गोय प्रदेश एसटी मोर्चा यांच्या वतीन आपल्या या प्रेस कॉन्फरन्सात सगळ्यांचे स्वागत करता। आमच्या मध्ये आसात आमच्या कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन आणि आदले आमदार वासू मेंगावकर, त्याचबरोबर आमचे झेडपी आणि गोय प्रदेशाचे सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचे दाकू मडकेकर, ते साइडीन आसा संजना वेळी आमचे दक्षिण गोय जिल्हा अध्यक्ष बटन दाब। त्याचबरोबर आमच्या मध्ये आसात गोपाळ सुर्लकर आमचे साखळीचे झेडपी, साइडीन आसा आमचे सुरेश केपेकार रिवण मतदारसंघाचे झेडपी, साइडीन आसा आमचे राजेश गावकर सांगे मतदारसंघाचे मंडळाचे अध्यक्ष आणि सरपंच मलकणे पंचायत, मागीर आमचे शशिकांत गावकर आमचे अट्टल ग्रामाचे चेअरमॅन, मागीर आसा आमचे शाणू वेळी खोला पंचायतीचे झेडपी, मागीर आसा खुशाली वेळी बार्शी पंचायतीचे झेडपी, कृपेश वेळी केपे मंडळाचे अध्यक्ष, सकयल आसा आमचे संजय वेळी बाळी पंचायतीचे पंच आणि आदले आमचे मंडळाचे अध्यक्ष, हांगा आसा उमाकांत गावडे आमचे उसगांवचे झेडपी, समोर आसा मोहन गावकर आमचे दाबाळ पंचायतीचे आदले सरपंच आणि मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी, फुडें आसात आमचे एंथोनी बार्बोजा तियात्र अकादमीचे चेअरमॅन, साइडीन आसा कृष्णा वेळी आदले झेडपी आदले सरपंच आणि आताचे पंच वांगडी आणि स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर। हांव प्रभाकर गांवकर गोवा प्रदेशाचे एसटी मोर्चाचो अध्यक्ष। आयची प्रेस आपोवपा फाटले कारण काल आम्ही सगळ्यांनी आयकला उटाचे स्वयं घोषित म्हणल्यार स्वतः आपूण घोषित केल्लो अध्यक्ष प्रकाश वेळी यांनी सरकाराचेर काही आरोप केल्ले आसात, त्या संदर्भात हे प्रेस आसा। उटावरील निर्बंध हटवा अन्यथा हंगामी निवडणूक धडा शिकू, म्हणल्यार तो असो उलयता की सरकारान तुजेर बंदी घातला। म्हाका एक सांगपाक जाय, एका जो प्रकाश वेळी हे जे उलयता ताका एक सांगपाक जाय, सरकारान तुजेर बंदी घालूं ना, तुजेर जी बंदी घातली आसा ताका संघटना कोर्टान गेल्ली आसा आणि ती कोर्टाची ऑर्डर आसा आमचे कडेन। कोर्टान ताका ऑर्डर दिल्ली आसा की बाबा ह्यो तुजेच ते आमी आमचे म्हणनात किंवा भारतीय जनता पार्टीचे किंवा सरकाराचे म्हणून सोदूं ना, तुजेच वांगडी तुजे वांगडा जे आशिल्ले त्याच लोक कोर्टान गेल्या, कोर्टान ताका ऑर्डर दिल्ली आसा आणि कोर्टाचो निर्णय आसा हो हितून सरकाराचो खंय हे येता रोल येता किंवा भारतीय जनता पार्टीचो हांगा रोल खंय कितें आसा, त्यो ज्यो संघटना कोर्टान गेल्ली आसा तेंची जाय जाल्यार नांव वाचूं दाखयता। एक गावडा कुणबी वेळी धनगर फेडरेशन एक आसा, तितून आमचो ती एक जाली ऑल गोवा शेड्यूल ट्रायब युनियन आसा, तेजे नंतर ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन, मागीर आसा गौड जमात महासंघ, तालिगांव ट्रायबल वेलफेअर आणि शंकर बी गांवकर वो रिप्रेझेंट करता गोमंतक गौड मराठा समाज। अश्यो 6 संघटना कोर्टान गेल्ले आसा। कोर्टाचेच हे व्यवस्थित हे जाल्ले आसतले, तो जो कोण आसा तो काय भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो न्ही, नाजाल्यार कोणूच न्ही, त्या मनशान ही ऑर्डर पास केल्ली आसा। तुमकां जर अशें दिसता की ऑर्डर सारकी ना, तुमची चॅलेंज करची आशिल्ली। सरकाराचो हांगा रोल खंय येता, सरकाराक ब्लेम करपाचो किंवा पार्टीक ब्लेम करपाचो हातूंत प्रश्नच येना, म्हणून हो धांद्यात खोटी उलयता असो आमचो जाहीर आरोप आसा। कारण तेजे सारख्या बुजुर्ग मनशाक हें सोबना, ताका लागून तेणी असले आरोप भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर करचे न्हू, ही ताका एक परत एकदा आमी शिटकावणी दितात। थोडंसं फाटल्यान जाता तेणी काही सांगलें की आपण उटा जी संघटना आसा ती आपली म्हणून 2004 सालांत उटा संघटनाची स्थापना जाली। आमी त्या संघटनेक आमी काम केल्ले आसात, आमचे मदीं वासुबाब आसात किंवा बाकीचे आसात, ह्या लोकांनी उटा संघटनेक मोठ्या प्रमाणात काम केले आसा, तेणे एकट्यान करूं ना। आमचे त्या वेळचे रमेश तवडकर सर आसात, गणेश गांवकर आसात, काशनाथ जल्मी आसात, पिट्टर ते आसात, पण वेगवेगळ्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून काम केल्ले आसा। अशें न्ही की एक मनशाक लागून हे जालां अशें ना। त्या वेळाचेर काम करता आसतना 2011 बाळ्ळी आंदोलन जालें, तितून भितर आमचे फ्रेंड जे स्वतः आमच्या वांगडा भोवपी आसा अशे 2 फ्रेंडाचे थिंगा वीर मरण आयिल्ले आसा। तेन्ना आमकांय दुख्ख जाता
2003 सालांत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमकां स्टेटस दिलो, गावडा कुणबी वेळीप हांकां एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो. त्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आशिल्ले, सेंट्रलाक भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आशिल्ले. मदली काळात मदीं काँग्रेसीचे सरकार आले 5 ते 11 पर्यंत, कांयच जावना, एकूय स्कीम जावना. तेजे नंतर 2012 सालांत जेन्ना आमचे परत सरकार आयले त्या वेळाचेर ह्यो ज्यो आयज सादारणश्यो 18 स्किमी आसा, कळ्ळें, 18 स्किमी आयज आत्ता ट्रायबल डिपार्टमेंटाक चालू आसा. त्याच बरोबर कॉर्पोरेशन फॉर्म जाले, त्या कॉर्पोरेशन चेअरमॅन हांगा आमचे मदीं बसले आसात. तितून भितर वेगवेगळ्यो स्किमी आसा. ह्यो सगळ्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिल्ल्यो आसा. त्या वेळाचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई म्हणात किंवा आयचे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणात, यांच्या प्रयत्नामुळे ह्या समाजाची उदरगत जायत आसा. त्यांनी दुसरी एक मुद्दम नमूद करपासारखी गोष्ट आसा ती आसा फॉरेस्ट रायट एक्ट. हातून भितर 2006 सालाक कायदो आयलो, कांयच जावना. तेजे नंतर अशेंच स्लो वताले, पण तेजे नंतर डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम हातांत घेतले नंतर आत्ता खंय तरी मुवमेंट जावपाक लागलो आसा. कारण त्या फॉरेस्ट रायट एक्टा कमिटीचो एक विलेज कमिटीचो मेंबर हांवूय आसा. म्हाकाय खबर आसा प्रॅक्टिकली किती अडचणी येता त्यो. असली जेन्ना गोष्टी घडटा किंवा प्रॅक्टिकली ज्यो आमकां त्रास जाता ते करता आसतना तेणी आयज एक सुटसुटीतपणा किंवा एक 2-3 प्लॅटफॉर्माचेर आसतना कशी बेगीन मेळपाक शकता सनदी, त्या हेचेर हें केल्ले आसा. सदांच्यो त्यो स्किमी आयज आमकां मेळपाक लागले आसात. तो प्रकाश वैद सर एक हांव सांगता, कारण तेका आमी त्या मानान पळयताले, कारण सिनियर आनीक बुजुर्ग आसा. सादारणशी 20 वर्सां तेणी विधानसभेत काडली, पण म्हाका दिसता तेणे आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीक मत मारूना. स्वताक मारला, स्वताक जर तो त्या भारतीय जनता पार्टी टिकेटीचेर रावला जाल्यार तेणे मत मारला, पण केन्नाच भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक मत मारूना. जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो तेजे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घातला त्या वेळाचेर प्रत्येक वेळार तेणे त्या कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट काम केल्लें आसा. जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पार्टी सरकार आसा त्या वेळाचेर तेणी सरकारी पद भोगपा खातीर तो थिंगा ते पद तेणी कशें आपल्याक मेळटलें त्या वेळाचेर आपलो रंग बदल्लो आसा. तेका म्हाका नमूद करून दिसता, आमचो मनोहरभाई आशिल्लो, आमचे SC ST कमिशन जे आसा ते 65 इयर्स तेका एज लिमीट आसा, तेजे नंतर रावपाक मेळना, त्या पदाचेर बसपाक मेळना. पण त्या वेळाचेर सुद्दां सरकाराच्या हे करून तेणी त्या वेळाचेर ते पद भोगले आसा. म्हणून सरकार जेन्ना तुका जर बेनिफीट मेळटा जाल्यार तेन्ना तूं सरकार बरें, आनी तुका जेन्ना ही सगळी पद काडपाक लागली तेन्ना सरकार वायट. म्हाका दुसरें आनी एक सांगन दिसता, आमचो सहकार रत्न म्हणून पुरस्कार मेळटा, सहकार क्षेत्रांत बरें काम करता तेका. तेतून सहकार रत्न पुरस्कार तेणे आपल्या स्वता खातीर घेतलो. त्या कमिटीचो चेअरमॅन कोण आशिल्लो, तोच आशिल्लो. म्हणजे चेअरमॅन तूं त्या कमिटी, सिलेक्शन कमिटी आसता ते सिलेक्शन कमिटी चेअरमॅनूच तूं, आनी तुका तुवें स्वयं घोशीत आपल्याक पुरस्कार घेवप हे खंयचीय नेम. प्लस तो काल आनी एक काही आरोप करता तो की हे जे आमचे प्रेरणा दिसा खातीर जे पुरस्कार आमी दितात ते उठान दिले म्हणटा तो. दांड्यांत खोटे उलयता हो. ह्या मनशाक उलोवपाचो अधिकार ना, कारण हे जे पुरस्कार दिता हे ट्रायबल डिपार्टमेंट दिता, आनी ते दिता आसतना त्या फिल्डान ह्या समाजा भितर बरें काम जे कोण करता, शिक्षण म्हणात, स्पोर्ट्स म्हणात किंवा सोशल म्हणात, अशा फिल्डान जे काम करतात त्या लोकां खातीर ते पुरस्कार फावो जाता. ते तुजे उठा संघटने हांगा कांय दिना. आनी ही उठा संघटना जो तो क्लेम करता पयली, उठा संघटना खंय आसा ती फक्त 14 लोकांची. आमकां हे आयकून काल आमी सरप्रायज, कारण इतली 2004 ते आयज पर्यंत आमकां खबर नाशिल्ली. पण जेन्ना तो काल प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तेणी सांगलें की उठा ही जी आसा ती फक्त 14 लोकांची. आमकां दिसतालें की उठा संघटना 8 संघटना मेळून ही उठा केल्ली. आमी जर हे चुकीचे उलयता जाल्यार तेजो सेक्रेटरी जो आसा उदय गांवकर उठाचो, सुरवाते पासून आयज पर्यंत तोच आसा, जाल्यार तो हें पुस्तक बरयता उठा संघर्श म्हणून. हितून भितर तेणी डिटेल बरयल्ली आसा उठा कशी फॉर्म जाल्ली हे ते, आनी तोय म्हणटा की उठा आनी ह्या पुस्तकाचे कांय संबंध ना म्हणून. जाल्यार हे जे हांगा तेणी बरयल्लें आसा, हे पुस्तक जे छापला ते प्रकाशित करण्यासाठी उठा या संस्थेने आर्थिक सहाय्य केले म्हणून. म्हणजे हो चुकीचो उलयता. लोकांमदी संभ्रम निर्माण करप हे प्रकाश वळपाचें काम आसा, आनी तेणे आयज पर्यंत हेच तो करीत आयिल्लो आसा. म्हणून आमी परत सांगता, ह्या मनशाचेर विश्वास दवरूं नाकात. हो मनीस जो आसा तो स्वताच्या फायद्या खातीर
स्वतः कसो हे जातलो बेनिफिट जातलो स्वतःच्या फायद्या खातीर सरकार म्हणात आमच्या सगळ्या लोकांक दावणीक लायता म्हणजे आम्ही जणू काय हो लोक जो आसा ह्या एसटी समाज जो आसा तो आपल्या बरोबर आसा अशें चुकीचे उलयता हो लोक तेजे बरोबर ना हे आमी गेली 20 वर्सां पळयतात तातूंत कांयच हे ना म्हणून आमी ह्या काल जे ते तो उलयल्ले आसा ते कडे शब्दान आमी तेजी निंदा करतात असली तो जो म्हणटा की प्रत्येक गांवान वचून आपण हेजेर लोकां मदीं जागृती आमकांय करपाक कळटा लोक सक्षम आसात तूं कितलो बरो आसा हे तुका 20 वर्सां लोकांक सायडीन दवरला हे आमी पळयले आसा म्हणून अशी चुकीची माहिती आणि सरकारा बद्दल चुकीचे इन्फॉर्मेशन दिवू नाका आमी तुका परत एकदा शिटकावणी दितात भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा असले खपून घेवचे ना आणि हेजे फुडें जर सरकारा बद्दल कितें उलोवपा आसा ठोस कागदपत्र घेवन येत तेन्ना आमी पळोवया आमच्या प्रेसाक अनेक विषय विदिन 6 मंथ 6 महिन्या भितर एसटी रिजर्वेशन हे दिवपाक जाय खास करून म्हाका हे जाता की जे एसटी स्टेटस व आमच्या जे एसटीच्या लोकांक भारतीय जनता पक्षाच्या वेळार जो आदलो मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर आणि केंद्रात आमचो पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कालावधीत आमकां एसटी स्टेटस हो गोंयांत मेळ्ळो हे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान काम केले या एसटीच्या लोकांसाठी त्यानंतर आनी एक विषय जो प्रेसा भितर नमूद केला म्हाका सांगन दिसता की एसटी रिजर्वेशन हे गोंयांत मेळपाक जाय हे आमचे सगळ्यांचे मत आसा आनी निश्चितपणे हेसाठी एसटी रिजर्वेशन जावपासाठी आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी सगळ्या एसटीच्या टीम सगळे विविध संघटना आसा त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांक घेवन दिल्लीक विजीट केली दिल्लीक जेन्ना हे केले आमी त्या वेळार बिफोर आमचे लोकसभेचे इलेक्शन जावपाचे आसले पण दिल्लीक जे आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी माननीय अमित शाहजी हांकां आमी मेळ्ळे आमचो मुख्यमंत्री बाकीचे सगळे पदाधिकारी आसले आणि त्या वेळार तेंच्यानी सांगले की आमी जाता तितलो प्रयत्न करतात गोंयांत एसटी रिजर्वेशन दिवपाचे आमचे प्रयत्न आसतले भारतीय जनता पक्षाचे आणि आफ्टर जे लोकसभेचे इलेक्शन जाले नंतर म्हाका दिसता आमी ते पयली पार्लमेंटाक हे करतले आमचे जे कॅबिनेट जे मिटींग जाता मंत्र्यांची दिल्लीच्या त्या मिटिंगेक आमी ते हाडटले आणि त्या नंतर फुडलें काम पूण सांगले त्या प्रमाणे पयले कॅबिनेट मिटिंगेक हे बील जे आमचे रिजर्वेशनाचे बील आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हाडले आणि त्या बिलाचेर म्हाका दिसता त्या नंतर ते बील लोकसभेक हाडले काही कारणास्तव तेजेर हे जावपाचे पूण लोकसभेक 2 वेळा आता जे लोकसभेचे सेशन जातले ते तिसरे म्हाका हे आसा की ह्या सेशनात ते बिलाचेर हे जातले पूण 2 वेळा आवाज विरोधकांनी जे ऑपोजिशन आसा तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात आवाज रेज केलो उठयलो आणि तेका लागून ते बिल हे जावपाचे मुखार हे केले आमकां पूर्ण खात्री आसा की भारतीय जनता पक्षाचो केंद्राचो सरकार आणि गोंयचो मुख्यमंत्री म्हाका दिसता सदोदी तेंचे प्रयत्न आसा की मनांतल्यान काळजांतल्यान ह्या लोकांक हे रिजर्वेशन मेळपा जाय हे आमच्या मुख्यमंत्र्याचे प्रयत्न आसात आमचे जे अध्यक्ष आसले फाटले जावं आतांचे अध्यक्ष हेंचे प्रयत्न आसा की गोंयांत भितर रिजर्वेशन हे ह्या समाजाक मेळोवन दिवपाचे काम आमच्या पक्षाच्या वतीन चालू आसा निश्चितपणे ह्या बद्दल हांव तांकां हे धन्यवाद दिता केंद्र सरकाराक आनी स्टेट गव्हर्नमेंटाक आणि आमकांय खात्री आसा की येणाऱ्या काळात हे रिजर्वेशन जे आमी डिमांड केल्ले ते आमकां मेळटले ही पूर्ण आमकां खात्री आसा अशेंच हांव सांगपाक सोदतां दापू मडकेकर आदलो गोमंतक मराठा समाजाचो उपाध्यक्ष काल पळय हेंच्यांनी सरकाराचेर खास करून मुख्यमंत्र्याचेर
ट्रायबल भवन बांधपाक काणयो सांगल्यो आनी कांयच करूना, पण ह्या लोकांनी गोमंतक गोंड मराठा समाजाची जागा आमच्या सगळ्या समाजाच्या लोकांचो निषेध आसा, आरोप आसा यांचेर आमकां विश्वासान घेनासतना ही जागा जी आदले जाणट्यांचो समाज म्हणून विश्वास गावडे उलयता, त्याच विश्वास गावडे या आपूण या 108चो अध्यक्ष नासतना सुद्धा हेणी ही जागा रातोरात म्युटेशन करपाक एनओसी दिली आणि आमच्या गोंयभर एसटी समाजाचो गोमंतक गोंड मराठा समाजाचो बोवाळ पडलो की विश्वास गावडेन जागा विकली म्हणून. आणि आज हो विश्वास गावडे म्हणटा मुख्यमंत्र्यान फुटींगपणां केली, मुख्यमंत्र्यान म्हणटा ट्रायबल भवन बांदुना, ट्रायबल भवन बांधता असताना जागा तुम्ही कोणाची ट्रान्सफर केली, जागा ट्रान्सफर केली ती 108ची तुम्ही ट्रान्सफर केली, तुमका अधिकार कसलोच नासलो ही जागा ट्रान्सफर करपाक. आज तुम्ही म्हणटा ट्रायबल भवन बांदुना म्हणून सांगता, 108क तुम्ही विश्वासान घेवपाक हांव त्या वेळार तांकां सांगपी 108क तुम्ही विश्वासान घ्या, 92-95 एकठांय रावात आणि ही जागाचेर डिसिजन घ्या पयलो एकठांय रावात आणि हे तुम्ही ट्रायबल डिपार्टमेंटाक जागा दिता असताना सुद्धा ट्रायबल डिपार्टमेंटाचेर एग्रीमेंट करून आपली जागा दिवपाक जातली. एका भवनाक कितें नांव दितले, ह्या भवनाचो आमकां फायदो कितें जातलो, ह्या भवनाचेर आमकां रिजर्वेशन कितें आसतले, हे गोमंतक गोंड मराठा समाजाचे हांव एक उपाध्यक्ष आसलो त्या टायमाचेर, पण हाका सांगले हांवें 108क विश्वासान घ्या म्हणून. हेंच्यांनी विश्वासान घेयनासतना खंय तरी एका गव्हर्नमेंट अधिकाऱ्याचेर दबाव हाडलो आणि रातोरात ही जागा ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या नांवार ट्रान्सफर केली. हेंका कसलो अधिकार आसलो. आज ही जागा कोर्टान पावली आणि हे ट्रायबल भवन म्हणटा ते बांदपाचे तेका लागून उरले, पण हे आरोप करता असताना सरकाराचेर करता आणि खास करून मुख्यमंत्र्याचेर करता. हे विश्वास गावडेन चिंतपाक जाय, हे बाबा आपल्याक कसलो अधिकार आसलो ही जागा ट्रान्सफर करपाक. तुम्ही तुमचा हुकुमशाहीन केला. या विश्वास गावडेक 3 वेळा आम्ही निवडून दिवना, हुकुमशाहीन वो रावलो. जनरल बॉडीन एका आम्ही 2 वर्साचो टर्म दिलो, 3ऱ्या वेळार सुद्धा वो जबरदस्तीन रावलो आणि हे ट्रायबल भवनाच्या नावानच एका परत अध्यक्ष पद दवरले. आम्ही गेले एका बाईक एका सांगले तू बाबा जाऊ नका, ट्रायबल भवन जावपाक जाय, अध्यक्ष जाता तो विश्वास गावडेच आसपाक जायना, तरी सुद्धा वो त्या निमतान रावलो आणि एका भितरल्यान सपोर्टी येतलो. पण हांव एकच सांगता हेंका, तुम्ही सरकाराच्या नांवार आणि पक्षाक तुम्ही ब्लेम करता आणि आमच्या समाजाक तुम्ही वटीर धरता, तुम्ही समाजाचे त्याचो तुम्ही समाजाचो चड फायदो घेता. आज आमचे वासून भाऊन उलयले, प्रभाकरान उलयले, हो प्रकाश वेळीक कितको फटींग. प्रकाश वेळीक आमदार असताना एसटी आम्ही घाकुबीन चळवळ चलता असताना ह्या मनशान मोस्ट बॅकवर्ड मागली आणि सगळ्यात चड फायदो घेतलो तो ह्याच प्रकाश वेळीपान घेतलो आणि अजूनही म्हणटा आपूण एसटीचो लिडर. एका कसलो अधिकार आसा. हेणी गोमंतक गोंड मराठा समाजाचो सुद्धा विश्वासघात केलो आणि वेळीप समाज म्हणून रजिस्टर केलो. हो आयज समाजाची सगळी बाता मारता, समाजाक हो मुर्खान काडून सोदता, समाज बळी पडपाचो ना असले मनशाक समाजान सगळो हेजो पळयल्लो आसा, सगळो अनुभव घेतलेलो आसा. आज तुम्ही समाज एका मनशाक लागून वापरता, उठा तुम्ही एका मनशाक लागून वापरता, लोकांक लागून वापरना. लोकांक लागून जाल्यार तुमचे कडेन मंत्री पदां आसा, तुमचे 5 वर्सां तुम्ही सत्तेर आसतना तेन्ना एकय सरकारान तुम्ही मागुना, डिमांड घालूना, एकदाय रस्त्यार येवना. हे प्रकाश वेळीपाक आणि विश्वास गावडेक हांव सांगूंक सोदता. चळवळीत उलयना, पण आमचे आनी कार्यकर्ते उलोवपा आसा, पण पक्षाचेर जर उलयतले जाल्यार पक्षाक जर तुमकां रावंक जाय जाल्यार पक्षाचेर अशी टिका करून चलचना. प्रभाकरान म्हटला ते भाशेन हो ज्या वेळाचेर इलेक्शन येता तेन्ना हो इलेक्शनाक हो पार्टी अगेन्स्ट वयता. खंय इलेक्शनां बीजेपी विरुद्ध वचना तेय सांगपाक आमचे बरोबर मनीस आसा, हे फुडें सांगतले. आन्सर बसले कडेन आसा. आम्ही सरकारातर्फे त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीची तर्फे आन्सर आम्ही उलयता. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता, प्रकाश वेळपान जेन्ना काल सांगलें की ह्यो गोष्टी सरकारान आमचेर लादले कडेन आसा, हांव हेजे निशेध करता. कारण इतलेंच आसा की प्रकाश वेळीप हो तशें जाल्यार 2 फावटी भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार आसलो. तेजे नंतर भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक पदाचेर म्हणजे उपाध्यक्ष अशा मोठ्या पदाचेर ताणें काम केल्ले कडेन आसा. आणि भारतीय जनता पार्टी कशी काम करता फाटल्या ह्या जर मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता, फाटले काय ना म्हणजे 20 वर्सां जाली भारतीय जनता पार्टी कशें काम करता, गोंयांत कशें काम करता हें तेकाय सगळी खबर आसा. तरी आसतना नागजाल्ले पद्दतीन प्रेस घेवप, नागजाल्ले शब्द आमच्या मुख्यमंत्र्या बद्दल उलोवप हें तशें पळयत जाल्यार खूब
विचित्रशें दिसलें आमकां. आमी मुद्दाम सांगतात एसटी खातीर ट्रायबला खातीर तशें पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारानच काम केलां. सगळ्यात पयलीं जेन्ना केंद्रा भितर आमचे सरकार आसलें, अटल बिहारी वाजपेयी आमचे देशाचे पंतप्रधान आसले, त्या टायमार साकून आमच्या एसटीक न्याय दिवपाक खऱ्या अर्थान सुरू जाल्लो कडेन आसा. आनी तो न्याय जो आसा हो सतत ताजे नंतर मनोहर पर्रीकर, ताजे नंतर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, रमेश तवडकर अशा सगळ्या आमच्या लिडरांनी एसटी खातीर न्याय दिल्लो कडेन आसा. एसटी खातीर म्हणजे एसटीच्यो बरी गोष्टी ज्यो आसात ह्यो मेळच्यो ह्या खातीर खूब प्रयत्न केल्ले कडेन आसा आनी काडून दिल्ली कडेन आसा. हांव मुद्दम जो उटाचो विशय जो हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां, तशें पळयलें जाल्यार खरें म्हटल्यार उटा जे आसा ह्या संघटने भितर एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील जे आसा हें फक्त 3 वर्सां खातीर आसता. पण ह्या कावन्सिला भितर 2 टर्म रावपाक मेळना. पण मुद्दाम सांगता तर प्रकाश वेळीप सादारणशे 7 वर्सां 7 टर्म ह्या कावन्सिलाचेर आसा. अशें परत 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 त्याच पोझिशन घेवन म्हणजे जे दुसरे जे हांगसर तशें पळयलें जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें सगळे युथ लिडर आसात, ट्रायबलाचे लिडर आसात, एसटीचे लिडर आसात. ह्या लिडराक खंय तरी मुखार धाडपाचो प्रयत्न जो आसा ह्या आमच्यांनी हेणी करपाक जाय आसलो. पण म्हाका दिसता तेच परत परत तेच रावन आमचेर सुद्दां ह्या भुरग्यांचेर हो अन्याय जाल्लो कडेन आसा. हांव मुद्दम सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, तशें पळयलें जाल्यार SC/ST कमिशनराक सुद्दां तो चेअरमॅन आसलो. परत एकदां म्हणजे ताका 2 वर्सां वाडोवनूय ताका चेअरमॅनशिप जी आसा ही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारानूच दिल्ली कडेन आसा. हेंय हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. हांव मुद्दम आमच्या सरकाराच्यो खुबश्यो गोष्टी म्हणजे प्रेझेंट करपाक सोदतां. FRC केस जी आसा 2006 नंतर म्हणजे भारतीय जनता पक्षान खरी म्हणल्यार खऱ्या अर्थान फुडें व्हेल्ली कडेन आसा. आनी आयज दोतोर प्रमोद सावंतान सादारणशे 3000 लोकांक सनद ज्यो आसा ह्यो भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान दिल्ली कडेन आसा. ह्या मुद्दम याद करपाक दिता. आनी ह्यो एसटी खातीर दिल्ली कडेन आसा. म्हणजे कितेंय उलोवन सरकाराक बदनाम करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. तशें पळयलें जाल्यार सरकार खऱ्यांनीच खूब बरें काम करता. दोतोर प्रमोद सावंत खऱ्यांनीच बरें काम करता. हांव आनीक गोष्ट मुद्दम सांगपाक सोदतां. ह्या सरकारा भितरच आमी हांगसर खुबशे जाण जिल्हा पंचायत मेंबर बसले कडेन आसा. साऊथ गोंया भितर सादारणशे 7 जिल्हा पंचायत मेंबर इलेक्ट जाले. त्याच बरोबर नॉर्थ गोंयाक 2 जिल्हा पंचायत मेंबर निवडून आयिल्ले कडेन आसा. हे सगळे भारतीय जनता पक्षामुळे जाता. हांव आनीक गोष्ट मुद्दम सांगपाक सोदतां. आतां पर्यंत भारतीय जनता पक्षानूच तशें पळयलें जाल्यार म्हणजे आमकां प्रत्येक फावटी उमेदवारी ज्यो आसा 4-5 उमेदवारी 5-6 उमेदवारी आमकां दिल्ली कडेन आसा. आनी भारतीय जनता पक्षांतल्यानूच आमचे चडशे आमदार जे आसा हे निवडून आयिल्ले कडेन आसा. त्या खातीर मेळत त्यो गोष्टी मेळत त्या टायमार खंय उलोवची न्ही. तर खऱ्यांनीच बरें काम आमचे सरकार करता. सरकाराक बदनाम करची न्ही हें हांव सराक सांगपाक सोदतां. नमस्कार, हांव राजेश गांवकर, सांगे मतदारसंघांतल्यान अध्यक्ष. खऱ्या अर्थान जे काल प्रेस कॉन्फरन्स जी काल प्रकाश वेळीप आनी त्याच्या सगळ्या ग्रुपान घेतले कडेन आसा, खूब वायट दिसता सांगपाक. ज्या मनशाक एक सगळो गोंयभर लोक समाजाचो एक रेस्पेक्टान पळयताले अशें मनशान आयज नाचनाचपण एक स्टेटमेंट करून सरकाराचे बदनाम करपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. तेजो आमी भारतीय जनता पक्ष ST मोर्चा तर्फे निशेध करतात. कारण आयज वयोवृद्धी जाल्ले कारणान खंयचेय स्टेटमेंट करपाच्या पातळीचेर तो पावले कडेन आसा. खूब वायट दिसता. कारण आयज खऱ्या अर्थान जर ST समाजाक जर कोणी न्याय दिला आसत तो 2003 नंतर मनोहर पर्रीकर आणि आयज दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज संपूर्ण जनतेक आमच्या ST समाजाक न्याय दिल्ले कडेन आसा. ते आयज आमच्या प्रकाश वेळीपा सारख्या मनशान हे करणे की आमच्या समाजा भितर तुकडी घालपाचो हो प्रयत्न आसा. ते इतले हतबल जाल्ले कडेन आसात की तांकां फुकट सरकाराच्यो भोंवपाक गाडये मेळना म्हणून आयज तांचो हो स्टेटमेंट जावन आसा. कारण ते इतले हतबल जाल्यात की तांकां आयज खंयची पदां ना. पूण पद घेवन आयज मेळनात म्हणून खंयचे तरी वेगळे मार्गान सरकाराचे आरोप करपाचो आनी लोकांची दिशाभूल करून आमच्या समाजा मदीं फूट पाडपाचो हो एकमेव प्रयत्न जावन आसा. तांकां जर हिम्मत आसा, प्रकाश वेळीपान तांकां जर हिम्मत आसा जाल्यार हो जो तेणी दाव केलो आसा सरकारान तेंचेर जो म्हणजे हो आडोवपाचो प्रयत्न सरकारान केलो आसा तांकां जर दाव आसा खंयच्या जर ऑफिसराक सरकारा तर्फे जर फोन केलो आसा अशें तांकां दिसता सर जाल्यार हांव तांकां चॅलेंज करता आमच्या ST मोर्चा तर्फे तेणी खंयच्याय देवळां येवचें आनी हें प्रूफ करून दाखोवचें अथवा तेणी कायदेशीर नुसार तेणी फुडें येवचें आनी सांगचें बाबा हो सरकारान आमकां दडपण हाडले कडेन आसा, समाजाक तेणी अन्याय केलो आसा अशें जर ताका दिसता जाल्यार ते सांगते देवळां आमच्या संपूर्ण समाजाच्या फुडारी
आणि सरकार तशेंच त्या ऑफिसराक घेवन आमची तेची तयारी फक्त आमकां आदेश दिवचो की ह्या देवळां येवन तुमी दुरामेत जावचे, कारण एसटी समाज हो प्रामुख्यान देवाक मानता आणि असली फोटिंगपण घेवन आपूण फोटिंग हे तेणी सिद्ध करनय म्हणून परत एक फावटी हांव सांगपाक सोदता की आयज पर्यंत खऱ्या अर्थान जर एसटी समाजाक जर कोणी न्याय दिला आसत तर मनोहर पर्रीकाराक ते आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्यंत ह्याच मनशान आयज आमच्या जिल्हा पंचायत सदस्य सुरेश केपकारान सांगले ते प्रमाणे सगळी पदां तेणे भोगले कडेन आतां उपाध्यक्ष धरून एसटी कमिशनर पर्यंत आयज तेजे कडेन खंयची तर पदां ना म्हणून ते हदबद जाल्ले कडेन आसात, तांकां खरपतीक म्हणजे खदवतीक कडेन आनी ते खदविता एक कडेन अशी तेंची परिस्थिती जाल्ले कडेन आसा. म्हणून आयज ते खंयचे तरी पातळीचेर वचून आमच्या समाजाक फूट पाडपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. आमचो जनसंपर्क संपूर्ण गोंयभर आसा, आमचो समाज हो गोंयभर विखुरलेलो आसा, आमचे कडेन समाजाचे बांधव आसात, आमकांय बी संघटना उबी करपाक कळटा म्हणून खंय तरी आमचे मदीं दुफय घालून आमकां हें करपाची गरज ना. आमी तांकां शिटकावून दितात की असले नाहक आरोप सरकाराचेर करणे आनी आमकां खात्री आसा येणाऱ्या हेतून भितर आरक्षण जें आसा सरकाराचें तें भारतीय जनता पक्षा शिवाय दुसरी खंयच्याच पक्षाक शक्य ना आनी आमकां आरक्षण मेळटलें आनी भारतीय जनता पक्षीच आमकां ह्या जनतेक आमच्या समाजाक एसटी समाजाक न्याय दितलो ही आमकां खात्री आसा. म्हणून आमी संपूर्ण भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते एसटी बांधवाचे मोर्चाचे आमी सदस्य आमी सगळे भारतीय जनता पक्षाचे उपकारी आसात. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यांना नमस्कार. फोटिंगाचो बाजार मांडलेलो तो आम्ही काल पळयल्लो आसा आणि हो प्रकाश वेळीप आपल्या ग्रुपाक घेवन सरकाराचेर विविध आरोप करता तेजे आता हांगासर योग्य पद्दतीन सगळ्यांनी हांगासर माहिती दिल्ली आसा. आमचो एसटी समाज हो भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान सदोदीत रावल्लो आसा आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार म्हणजे आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई आणि आताच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेंच्यांनी समाजा खातीर कितें केला आणि कितें करूं ना हेका साक्षीदार तुम्ही आसा, सगळी जनता आसा. बारीकांतलो बारीक कार्यकर्तो जेन्ना समाजा खातीर काम करता तेका वळखून तेका पंच सरपंच झडपी आमदार हे करपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला. म्हणूनच एसटी समाज हो भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान रावल्लो आसा आणि हे जे बिनमनाचे आरोप जे करता जेन्ना आपल्या साध्य जायना आपल्याला जेन्ना आता कितें कांयच मेळचें ना हे जेन्ना दिसता तेन्ना हे सरकाराचेर आरोप करता, जेन्ना मेळटाले तेन्ना कांयच ना. फोटिंगाचो बाजार हेंच्यांनी बंद करचो कित्याक बाबा जनता सगळी जाणा दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकार लोकां खातीर कितें करता ते गोर गरिबां खातीर विविध स्किमी ह्याच सरकारान केल्ल्यो आसा. जावं त्या ल्हान भुरग्याक शिक्षणा खातीर आमची विधवा भयण जी आसा तेका आधार तेंच्या भुरग्यांक आधार दिवपाक लागून नवीन स्किमी म्हण गरीबातल्या गरीबां खातीर एसटी बांधवा खातीर घर बांधपा खातीर अश्यो विविध योजना ह्या सरकारान केल्ल्यो आसा आणि ह्या सरकाराचो फायदो आमची सगळ्यात शेवटचो घटक आसा तो घटका पर्यंत पावपा खातीर आमी कार्यकर्ते काम करता आणि मेळत आसा आणि मेळयले आसा. म्हणून हांव ह्या सिनियर प्रकाशाक सांगूंक सोदता की असलो जो बाजार आसा तो बंद कर. तुझ्या ह्या वस्तुगिरीक लोक आमचे सगळे बळी पडचे ना आणि सगळ्यांक खबर आसा तू कसो आसा आणि कसो आसलो आणि आता कित्याक लागून उलयता हे सगळ्यांक खबर आसा. म्हणूनच आमच्या दोतोराचेर आमच्या सरकाराचेर आरोप करताना मातशें पळोवन आणि सत्य बाजू पळय तुजी आणि मागीरूच आरोप कर. आता सांगला तशें तुम्ही जर सरकारान जर कितें कोणाचो जर फोन येयल्लो म्हणून सरकारान जर इंटरफियर जाल्लो आसा कोर्टाच्या मॅटरान तर प्रूफ करचे. आमी सगळे जाण तूं सांगता त्या देवळान येवपाचे आमची तयारी आसा हे अशेंच आता सांगलेलें आसा. आणि भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान परत एकदा सांगता हांव हे प्रमोद सावंताच्या सरकारा फाटल्यान सगळी जनता आसा आणि आमचो एसटी चड करून सांगूंक सोदता एसटी समाज हो सदोदीत आसतलो आणि सगळे आमचे बांधव आसा हे सरकाराच्या फाटल्यान सदोदीत रावतले हे हांव सांगूंक सोदता. लीडर म्हणटा सगळ्याक तेका तेच आपल्याली आयडेंटिटी की आपूण एसटी समाजाचो लीडर म्हणून. म्हाका तेका एकच क्वेश्चन आसा जर तूं खरोच एसटी मोर्चाचो एसटी लोकांचो लीडर आसा जाल्यार 2012 सालान जेन्ना सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री गणेश गांवकर इलेक्शनार आसलो बीजेपीचो कॅन्डिडेट म्हणून ते टायमार तूं अनिल साळगांवकाराक सपोर्ट करपाक सावड्ड्या कित्याक येयल्लो तुका कितें मेळ्ळें म्हणून तूं सावड्ड्या येयल्लो. जर तूं खरोच जर एसटीचो लीडर आसा जाल्यार तुवें हें कार्य कित्याक केलें म्हणजे म्हाका गोंयभरच्या लोकांक सांगूंक सोदता हो आपल्या स्वार्थाचो लीडर. लोकांनी ताका वळखोवपा जाय आणि ताका तेची जागा दाखोवपा जाय. देव बरें. प्रत्येक न्यूज चॅनलांक देव बरी सांज आवडेता आणि तुम्ही पळयला आसतले प्रकाश वेलीपाचे आणि ते उठाचे संघटनेचे मेंबरांचे आमचे बीजेपी एसटी मोर्चा
मोर्चातर्फे कशें पोस्टमार्टम जालां ते तुम्ही पळयतात आणि चालू आसा. आणि आता ताचोच एक भाग म्हणून हांव अँटनी बार्बोजा बीजेपी एसटी मोर्चाचो उपाध्यक्ष म्हणून तुमचे मुखार सांगपाक येयला. हो फोटींग हांव ते फोटींग म्हणटा, प्रकाश वेलीप म्हणटा फोटींग. आमच्या समाजामध्ये फूट घालपी हो प्रकाश वेलीप. जेन्ना एसटी आमच्या भावांनी मागपाक सुरवात केल्ली तेन्ना होच फोटींग प्रकाश वेलीप सांगूंक भोंवतालो. रेझोल्युशन मांडलेलें ताणें मोर बॅकवर्ड आमचे हे तिनी 4 जाती करची म्हणून. ही फोटींगपणां उलोवपाची पयली सोड आनी मागीर तुजे कायद्याचे तत्वां उलय. आता तुवें हेजेर आमच्या सीएमाचेर आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर टिका केल्ली आसा, ताच्या निशेध मारपाक हांवें उलयतां. तुवें फाटी जी पयली जाल्ले तेन्ना लोकसभा इलेक्शनाक तुवें कॅन्डिडेट घातलेलो आनी तुवें कॅन्डिडेट घातलेलो म्हणून आमचो बीजेपी कॅन्डिडेट तेन्ना जिखून येयल्लो. म्हणजे तूं भारतीय जनता पार्टीक केन्नाच सपोर्ट करूंक ना. तुवें कॅन्डिडेट घातलेलो भारतीय जनता पार्टीचे ऑपोजीट. ते उपरांत तुवें लास्ट इलेक्शनाक बाबू कवळेकार आमचो कॅन्डिडेट बशिल्लो केपें. तूं सरळ केपें वोटींग ओपोज करपाक आनी ऑपोजिशनाक वोट मागपाक तूं फूल केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवलो. ते उपरांत तुवें आतां 2020 लोकसभा इलेक्शन जाली तेन्नाय तुवें आमकां आनी तुजे काल प्रेस कॉन्फरन्सान तुवें सांगिल्लें आसा की आमचो लोकसभाचो एमपी रिपीट करता विर्यातून लोकसभात एसटी रिझर्वेशनाचे मांडलं म्हणून. किती मांडलां? तुम्ही बेश्टी बोवाळ केली म्हणून जायना. किती दिल्ला तें दाखोय. फोटींगपणां दाखोय नाका. ह्या प्रेसाक घेवन फोटींगपण उलय नाका. तुका सदांच फोटींग उलोवपाची सोय. तूं एक असल फोटगिरो. तुवें बेवबाईत आमचे एसटी मोर्चाचेर आनी भारतीय जनता पार्टीचेर सीएमाचेर आनी स्पीकराचेर आरोप केल्यात. तुवें जायते फावटी. कित्याक तुका हक्क ना. हे मनीस आमचे एसटीक लागून वावरत आसा आनी आमची एसटी जरी जाल्या हे भारतीय जनता पार्टी लागून जाल्या. जितले स्किमो मेवल्यात ते भारतीय जनता पार्टीक लागून मेवल्यात. जितले आमचे म्हाका स्वता सांगता, हांव एक क्रिस्तांव गावडो समाजाचो भुरगो आनी म्हाका भारतीय जनता पार्टीन 2022 म्हाका भारतीय जनता पार्टीन तिकेट दिली आनी म्हाका कुडतरी लढवपाक दिले. ते उपरांत हांव इलेक्शन हारलो. ते उपरांत म्हाका सोडूंक ना. हांव एसटी समाज कॅथलीक समाजाचो भुरगो. ताणें म्हाका तियात्र अकादमीचे चेअरमॅनशीप दिली. अशे भारतीय जनता पार्टीचे आमची आसा. ते आमचे हांगासर वासू गांवकार आसा एसटी समाजाचो. तो आयज एसटी कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसा. ते उपरांत आमचे कितले झेडपी आसा हांगा भारतीय जनता पार्टीन तिकेट दिवन तांकां जिखोवपा पर्यंत प्रयत्न केले आनी जिखोवन हाडले. तेच परी आमचे साहित्य आमदार आसा. आमचो गणेश गांवकार आसा, ताकाय भारतीय जनता पार्टीन तिकेट दिली. आमचो रमेश तावडकर सर आसा स्पीकर, ताकाय भारतीय जनता पार्टीन तिकेट दिली. गोविंद गावडेक भारतीय जनता पार्टीन तिकेट दिली. तिकेट निवडून सोडूंक ना. ताका निवडून हाडपाचे प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीन करून ताका निवडून हाडले. सो इतले भारतीय जनता पार्टीन केल्ले आसतना हे फोटींग प्रकाश वेलीपाक हक्क ना. भारतीय जनता पार्टीचेर एक उतर उलोवपाक. तुवें भारतीय जनता पार्टीचेर सदांच हेजेर काम केला. हेजे मुखार तुवें तर फोटींग उलोवपाक सुरवात आनी कंटिन्यू केली जाल्यार आमी भारतीय जनता पार्टी वगे रावचे ना. तुजे घरा लागीं मोर्चा घेवन येतले. हे तुका फायनल वॉर्निंग. तूं बेवबाई कितेंय उलयता. तुका एक प्रेस मेवलें जाल्यार तूं प्रेसाक कसलेय फोटी मारता. हे फोटी मारपाचे बंद कर. आनी तुजो आतां टायम जाला. न्यू युथाक येवन दिया. ते उठा. तुज्या बापायचो फात न्ही 7 वर्सां घेवन बसपाक 60 टर्मां. आनीकूय एसटीचे भुरगे आसा हांगा तरुण भुरगे. तुजे कॉन्स्टिट्युशन वाच तुजे. तूं रॉंग करता. तूं कॉन्स्टिट्युशन पाळना आनी भारतीय जनता पार्टीचेर टिका करता. तुका इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटी भायर मारता. तूं भारतीय जनता पार्टीचेर टिका करता. तुका तर ते रॉंग दिसता. चॅलेंज कर हायकोर्टान ना आनी लोअर कोर्टान चॅलेंज कर आनी जिखून दाखय. तूं असल तुजें कॉन्स्टिट्युशन तुवें पाळूंक ना. तेका लागून तुका इंटिरियम ऑर्डर पास करून भायर मारलो आसा. बॅन केल्लो आसा. सो दुसरे पार्टी उलयतना स्वत उलय. फोटी उलय नाका. आज हांगा प्रेस घेतली आसा. आमच्या सीएमाचेर आनी आमच्या गव्हर्नमेंटाचेर आमच्या पार्टीचेर उलयला.
ते एकदम तेणी फटींग उलयल्ले आसा आनी आयज आमकां एसटी समाजा खातीर ज्यो स्किमी आसा ज्यो आमच्या भुरग्यां खातीर शिकपाक म्हूण वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आहा त्यो आमच्यो एसटी समाजा लोकां पर्यंत खूब पावल्यो आसात आनी आमचे गव्हर्नमेंट आमचे दोतोर सीएम आमचे प्रमोद सावंत तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सगळे आमचे बरें काम करतात एसटी लोकां खातीर खूब बरें काम करतात आनीक म्हाका एकूच सांगूंक सोदता की जे आयज हांव एसटी हांवूय बी एक बारीक समाजाचे म्हणजे एसटीचे पूण आयज आमकां आमच्या गव्हर्नमेंटान आमच्या सरकारानच आयज आमकां हे पद दिल्लें आसा आनी आमचे गव्हर्नमेंट आमचे सीएम इतले पर्यंत आमच्या लोकांचे चित्ता सकल स्तराचे साकून चित्ता म्हणून आयज आमी एसटीचो एक बारीक समाजाचो मनीस आयज हांगा ह्या पदाचेर पावलो आसा तेका लागून कोणीनूच मेळत तशे फटींगपणाचे उलोवप ना सरकाराचेर जेन्ना प्रकाश वेळपान आपल्याक जेन्ना पद भोगपाक मेळ्ळी गव्हर्नमेंटाची तेणी सगळी पद भोगली आसात आनी तेचे तेणी पुरेपूर वापर करून घेतला आसा तेका लागून हांव एकूच सांगूंक सोदता की फटींगपणाचे उलोवपाक जायना आनी कितें म्हणटा खरेंच ते उलोवपाक जाय इतलेंच. फाटल्या आठवड्याभरान फाल्यां आनी कोण तरी घेवपाचें पळयत जाल्यार फूट पडल्या कशें तुमी दिसता? ऍब्सोल्युटली ना फूट पडूं ना हातून ते गोविंद शिरोडकर बाकीचे घेतला तांकां आनी पार्टीक कांय संबंध ना. नो डावट ते आमच्या समाजाचे ते आमचे भाव आमी वांगडा हे जे आंदोलन किंवा जे कितें आमकां रिजर्वेशन कितें मेळपाक जाय ते आमी वांगडा मेळून करता एज अ समाज म्हणून हातून भितर चुकीची कांय ना. पूण काल जो जे कितें उलयलें आसा ते तेणी सांगला की आपण एकट्यान केला म्हणून हेजेर आमचो आक्षेप आसा आनी तितून भितर जो सरकाराक ब्लेम करता हातून आमचो आक्षेप. आमी अशें म्हणना की तेजो ह्या आंदोलनाक किंवा आमचे एसटी मेळपा खातीर तेजो कॉन्ट्रिब्युशन ना अशें आमी केन्नाच हें करूं ना. आतां तुमी राखीवतेचेर उलयल्या राखीवतेचेर तुमी उलयल्या पळय गोविंद गावडे आनी सीएम बी आसलो तेणी राखीवतो मेळ्ळी म्हणून पेड्याक बरयल्या एका म्हाका ते पळयल्यार सरकार तुमकां खोटें अशें दिसता काय? पळय ना कशें आसा एक प्रोसिजर आसा. आमी जेन्ना दिल्लीक जेन्ना आमी आदरणीय अमित शाह जीक मेळ्ळे होम मिनिस्टर तेन्ना आमी सांगलें की आमकां रिजर्वेशन जाय पूण रिजर्वेशन कशें कायद्यान जाय आमकां. हेजे पयलीं दोनदां आमकां फुटयल्लो आसा ऑर्डिनन्स काडून ते लॅप्सीस जाले आमकां तशें जावपाक नाका. एक सारको प्रोसिजर करून लोकसभेन हाडलें तेजे नंतर राज्यसभेन हाडलें. आमचे सदानंदभाई तनावडे आसा राज्यसभे खासदार हेणी भरपूर प्रयत्न केले आनी सीएमान आनी 100% आमकां विश्वास आसा की हातून भितर आमी जे बिल आमकां रिजर्वेशना खातीर हाडलें 100% जातलें आनी हे फक्त भारतीय जनता पार्टीचे सरकारच करूं शकता इतलें आमकां खात्री आसा. इलेक्शना कडेन ना तो जो कितें प्रोसिजर जाल्लो त्या वेळाचेर जर काँग्रेसीन त्या वेळाचेर पार्लमेंटान बोवाळ घातलो जाल्यार तेन्नाच जावन वता आशिल्लें. पार्लमेंटान एडजस्ट जालें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी सगळ्यांनी लायव्ह पळयल्ली आसा तेंचे मुळे हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आतां तुमी म्हणलें की तुमकां फटयलें म्हणून तुमकां कोणी फटयलें? आमी फटयले म्हणून आमी म्हणना. तुमी म्हणलें आतांच म्हणलें की आमकां फटयलें म्हणून तुमकां फटयलें कोणी? ना 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 तो प्रकाश वेळ म्हणटा आमचो स्टेटमेंट न्ही. पळय आमी हातून म्हाका दिसता आमी आतां हांगा कशें एकट्यान अशें आमकां आमच्या सरकारान फटयला म्हणून खंयच स्टेटमेंट आसपाना. तो म्हणटा कारण ताका तेजे आतां कशें तेणी सगळे बेनिफीट घेतले ताका मेळना म्हणून तो ही शब्द काडटा. तेजी शब्द ते आमचे शब्द न्ही. तो जे कितें पेपरान येल्ले ते तसो तो हेजे आमी हें दिवन हें केला. तुमी म्हाका दिसता एक खंयच्या तरी एक पेपरान बरें हेडिंग हाडलें आसा हतबल उठाचा सरकारला इशारा. हतबल म्हणजे आतां कांयच ना न्ही आतां कांयच करूं शकना असो तेजो अर्थ न्ही. म्हणजे तो म्हाका तुमचो बरो हे आवडलो आणि तो पक्षान रावून पक्षाक चॅलेंज करता हे तेणी तेच्या पयलीं केल्लें आसा. पक्षान रावून पक्षाचो विश्वासघात केल्लो आसा म्हणून तो आयज पर्यंत तेच उलयता पक्षान रावूनच ते करतलो म्हणून. कोण रावल्ले? हांव म्हणटा ते रावल्ले कित्याक? आयज तुमी कित्याक उलयता? इतको तेंप तुमी सगळे 12 मागण्यो जाल्यो हे जाले ते उलयताले जाल्यार हाच सरकाराचेर तुमी कित्याक परतले? प्रकाश वेग हो एक मंत्री आसलो बीजेपी सरकारात एक टायमार. आता तो तुमच्याच पक्षान आसा तरी सुद्धा तुमच्या सरकारात सारखे ना तुमच्या सरकारांनी मतभेद आसा अशें दिसून चित्र निर्माण जाता. अशें तो मंत्री आशिल्लो बरोबर आसा पण जेन्ना मंत्री आसलो तेणी एक म्हाका दिसता विधानसभेन एक मोशन हें केल्लें आमकां मोर बॅकवर्ड दिवचें म्हणून मोस्ट बॅकवर्ड आमकां एसटीचो दर्जो नाका म्हणून. हो तेजो अजूनय ऑन रेकॉर्ड आसा स्टेटमेंट. तो त्या वेळाचेर सुद्धा समाजाचो विरोधक
आणि अशी समाजाच्या विरोधात खूप उलयल्लो आसता तो. तुम्ही आता पक्षाकडे मागणी करताय कारवाई करची म्हणून अशी. दुसरे त्यांनी तेजे तोंडान सांगले आसा काल प्रेसाक की आपण भारतीय जनता पार्टीचो मेंबर सुद्धा ना, हे कालचे स्टेटमेंट आसा त्याचो. आम्ही सांगू ना, आमचो लेखा त्याचो स्टेटमेंट आसा. अशी जर आसत जाल्यार तो आम्ही कितें करू शकता तेका, तो नासतलो. आमचो स्टेटमेंट ह्या त्याचो स्टेटमेंट आसा. पळय आम्ही वाद करूना. वाद जो आसा वेगळी संघटना आसा, हितून भितर सरकाराचो आणि भारतीय जनता पार्टीचो कांय संबंध ना. एज अ समाज म्हणून आमकां दिसता की अशें जावपाक नाका आशिल्लें, पण तेणी तेका आमच्या हातांत म्हणलें पळय खास्ते कडेन आनी खजते कडेन अशी तेजी परिस्थिती जाल्ली आसा. तेका जर दिसतालें जाल्यार आयज कित्याक येवपाक जाय आशिल्लें, हे तेणी 4 म्हयने पयलीं करूं शकता आसलो तो. 4 म्हयने पयलीं कित्याक करूं ना, हेजे फाटल्यान कितें तरी कारण आसतलें. हे आमकां सगळे जनतेक खबर आसा.